राजकीय फुडारी आणि बरे मागप्यांच्या हजेरेत दिवचलचे आमदार आणि इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेचो वाडदीस बुधवारा राती उमेदीन मनयलो। वाडदिसा निमतान दोतोर शेटयेक मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षा सयत हेर मंत्री आणि आमदारांनी परबी भेटयली। काम करपाची तळमळ आणि लोकांचो मोग पळयत जाल्यार आमदार दोतोर शेटयेक दिवचलकार परत संद दितले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला। जाल्यार 2027 भाजपाचे जे 30 आमदार वेचून येतले तातूंत दोतोर शेटये हांचो नक्कीच आस्पाव आसतलो असो विश्वास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायला। वाडदीस सुवाळ्याक बरे मागप्यांनी प्रचंड गर्दी केली। वाय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव दोतोराक वाडदिसाची परबी भेटयता। फाटले कंटिन्युअसली तेंचे 4 बर्थडे मोठ्या व्हडा उमेदीन दर वर्सा दिवचलकारांनी आनी तांच्या हितचिंतकांनी आमच्या सहीत मोठ्या उमेदीन मनयल्या। तर सांगता आसतना फुडलो बर्थडे हाज्या पेक्षा बरो मनोवपा खातीर देवाकडे मागता की तुमी सरकारांनी संद दिवची, मोग दिवचो, प्रेम दिवचो, हाज्या पेक्षा तो डबल जावपाक जाय। म्हणजे विचार करात आता लोक कितले आहा ते तुमी पळयल्या। आता डबल जाता जाल्यार कितें करपाक जाय तें तुमकां हांवें वेगळें सांगपाची कांय गरज ना। दिवसाच्या विकासात फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी जायतीं कामां पुराय मतदारसंघ मोडून तांच्यांनी आमच्या सरकाराच्या सहकार्यान जरी अपक्ष आमदार आसले आसत तर आमच्या सरकाराक तांचो तेंको आसा। आमच्या सरकारान ते ITCचे चेअरमॅन आसा। म्हाका खात्री आसा की दिवचली मतदारसंघातलें खंयचेंच काम हें तशें डेव्हलपमेंटाचें काम फाटीं उरूंक ना। आणि तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन वेगवेगळी कामां जे पंचायत लेवलाचेर आसली किंवा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसली, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, वेगवेगळे जायते लोक आसतले जे गजालींसाठी पण स्वताहून फॉलोअप करपी काम जर आसत तर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हे सातत्यान करता। हांव करतलोच आनी ताची खूब खूब तोखणाय करता। आपलो वेवसाय सांबाळटा आसतना सुद्दां सामाजीक आनी पॉलिटिकल लायफाक जाय तो वेळ ते सदोदीत फावो करता। आणि तुमचो सगळ्यांची अफाट उपस्थिती जर पळयत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो मोग तांचेर दिसून येता। हांव चड वेळ काडिना पण परत एकदा म्हणजे हांवें म्हटलां तशें की ताका ह्या 5 वर्साच्या कामाची संद तुमी सगळ्या जाणांनी दिली आणि नक्कीच म्हाका खात्री आसा की दिवचलकार फुडल्या 5 वर्साची संद जी आसा ती ताका काम करपा खातीर तुमची सेवा करपा खातीर तुमी ताका दितले हाची हांव अपेक्षा करता आनी ताका वाडदिसाच्यो शुभेच्छा मेळयता। देव बरें करूं। समाजाची 3 प्रोफेशनां तशी पळोवपाक गेल्यार नोबल प्रोफेशन म्हणटात। एक म्हळ्यार टिचर जो आमकां घडयता, केन्नाय ताका मेळ्ळा जाल्यार सुद्दां तांचे कडल्यान ती दिक्षा घेवप किंवा मार्गदर्शन घेवप हें गुरू कडल्यान गुरू म्हणटात। दुसरो म्हळ्यार दोतोर, ज्या मनशा कडेन तूं कांय फोडोवपाक शकना, सत्य सांगचें पडटा, नाजाल्यार तें दुसऱ्याक सांगल्यार तो दुसऱ्याक वखद दितलो। अशें म्हणल्यार एक दुसरें नोबल प्रोफेशन म्हळ्यार दोतोरकी, जे समाजान भितर समाज घडोवपाची ताकद दवरता। आनी तिसरें खरेंच सगळ्यांत बरें, आतां अपवादाक काही लोक तांकां वाट लायले गाळी मारतात आसतले ते म्हळ्यार राजकारणांतले। ते राजकारणांतले कितें तें करपाक जाय आसता समाजाची सेवा, आनी ती समाजाची सेवा करपाक लागून एक मेळिल्लें खरें म्हणल्यार वरदान आसा आनी ताचो योग्य वापर करपाक जाय। आणि हे योग्य वापर करत जाल्यारूच समाजान भितर त्या मनशाक वालो उरता आणि ताचे पद आणि प्रतिष्ठा वाडटा। म्हाका दिसता योग्य व्यक्ती कडेन आमदार पद आयलें तें म्हणल्यार दोतोर चंद्रकांत शेटये कडेन। आनी फुडल्या 27 जेन्ना 30 आमी करतलेच त्या 30 भितर दोतोर चंद्रकांत शेटये आमचे बरोबर आसतलो। दोतोर शेटयाक वळख करपाची गरज ना आणि खंयच्याय मनशाक वळखचो हाजे पेक्षा बरो म्हाका दिसना। मनशाक पळयता आसतना वखलो जाय पडटा आनी दिश्टी पडना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटा। ताच्या हातान दोन्ही गुण आसता। सगळे दिवचलकारांचें लक्ष सारकें आसचें म्हणून तो सदांच तपासणी दोळ्याची सारकी करताच, पूण काम करपाचें ताजें जे ध्येय आसा आम्ही बरोबर आयटी मिनिस्टर
चेअरमॅन काम करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या आदारान खुबशे प्रपोजल भायर खातीर व्हरले, पूण खास करून बिचोली खातीर कितें आमकां बेस्ट करूंक मेळटा ही सदांच ताची तळमळ आसता. आनी डेव्हलपमेंटा खातीर केलें की एकदा सीएम आमकां आमच्यो फायली क्लियर करीत न करीत पूण दोतोरांच्या फायली 100% क्लियर जातात. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हाका दिसता ताका भरपूर सपोर्टींग मेळ्ळा. अपक्ष म्हणून आयलो पूण म्हाका दिसता दोतोरान ताका मॅक्झिमम सपोर्ट केल्लो आसा. आनी आयच्या दिसा विथ हिम एंड बेटर हाफ आय विश यू ऑल द सक्सेस. देवा कडेन मागता की ताका बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी तुमचे सगळ्यांचे प्रेम अशेंच चालू आसचें आनी ताका शक्ती दिवची की 27 वर्सां आसतना फुडें बऱ्या प्रमाणात तुमचो सगळ्यांचो मोग घेवन पुढची वाटचाल बिचोलीची बऱ्या तरेन फुडें काडची अशें मागता. दोतोर शेट्ये हाची म्हणजे पयली वळख नाशिल्ली, नांव आयकूंक ना नाशिल्लो. पूण 2022 जेन्ना त्या विधानसभेत एक घरांतले भितर सरले आनी दुसऱ्या घरांतले हांव भितर सरलो आनी त्या वळखीच्यान आज पर्यंत म्हणजे जवळ 4.5 वर्स जाली एक मितभाशी आनी बरे पद्दतीन बरे जिद्दीन आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे मदीं काम करपी आनी त्या बरोबर गोंयच्या जनते खातीर सुद्दां जेन्ना जेन्ना संद मेळटा तेन्ना तेन्ना काम करपाक फुडाकार घेवपी अशे डॉक्टर शेट्ये जे आसा हांची वळख म्हाका 4.5 वर्सां जाली. म्हाका दिसता ही अतूट अशी फ्रेंडशीप जी आहा न्ही म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात जरी हांव तांच्या घरा कडेन पावूना किंवा तांच्या हॉस्पिटलांनी पावूना पूण तरी आसतना ही फ्रेंडशीप जी आसा ती उरतली. म्हाका आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्यान म्हणजे सगळ्या बिचोलीच्या गांवांक सगळ्या सांगूंक दिसता की एक बरो उद्यमशील असो आमदार निवडून काडलो आनी खूब तागेर हें आसता निवडून काडप अशा पद्दतीन लोकांची कस घेवपी लोकांक त्रास घेवपी लोकांची जिद्द घेवन काम करपी अशे प्रकारचे गुण जेन्ना आसता पळय तेन्नाच त्या गांवचो त्या प्रांताचो विकास जावंक शकता. हांव तुमच्या सगळ्या लागीं मागता की मुखार जेन्ना आमची सगळ्यांची टीम परत तशी येतली त्या टिमी भितर तुमी घेवपाक जाय डॉक्टर शेट्ये आनी नक्कीच तांकां जे कितें सहकार्य घरा कडेन मेळपाक चड करून घरकान्नी सहकार्य मेळचें पडटा. म्हणजे कितें 11 वर रावता 12 वर रावता 2 वर रावता घरा कडेन आवाज नासता जेन्ना घरा कडेन येतात तेन्ना थंय बरें मीठ हांसी करून भितर वेलकम करपाक जाय. वेगळे पद्दतीन रावता काम करपाक पूण येना मागीर. आनी म्हणूनच डॉक्टर शेट्ये आनी तांची घरकान्नी आसा पळय ती लोकांच्या सेवे खातीर नेहमी तत्पर आसतली आनी अशेच पद्दतीन प्रगती विकास जो आसा पळय ह्या बिचोली मतदारसंघाचो आनी एकंदरीत तालुक्याचो रावलो अशा प्रकारची अपेक्षा मागिता. आनी परत एकदा बरें सुंदर आयुश्य बरें सुंदर आरोग्य खूब महत्वाचें दोळ्यांच्या आरोग्य बाकीच्या आरोग्य जालें महत्वाचें आसा आनी तें मेळटलें अशें आशा मागिता. आनीक आयच्या दिसाच्या निमित्यान भोवसरी म्हणजे भायर पर्यटन अजून कितलीशीं आसा म्हणजे 10 किती अफाट गर्दी भायर आसा पूण परत एकदा सगळ्या गांवच्या लोकांनी सगळ्या मनापासून देव करून म्हणटा. आनी डॉक्टरचे घरकान आनी तांचे सगळे कुटुंबी आसा तांकांय बरें मागता जिवनाचो उठून सोडटा देव म्हणजे मित्र तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान हांव म्हज्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट तशेंच सांगे मतदारसंघांतल्या खूब सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन त्यांचे अभिनंदन करता आणि वाढदिवसाची त्यांना शुभेच्छा दिता. चड काय उलोवचो ना. परत एक फावटी हॅपी बर्थडे टू यू डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये म्हजो मित्र आनीक म्हजो रिलेटिव्हय आनीक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी केन्नाय खंय कसलेय वेळार म्हाका जर मेडिकल इमर्जन्सी आसा म्हाका गायडन्स जाय म्हणजे व्हडले भावाच्या प्रमाणे म्हणजे वर्सांनी ल्हान आसतलो पण म्हणजे व्हडले भावाच्या प्रमाणे तो आमकां सगळ्यांक तितकेच तत्परतेन आनी आदरान आमकां मान सन्मान दिता. म्हणून परत एक फावटी असो जो आमदार तुमचे मदीं आसा त्या आमदाराक म्हाका दिसता की लोकप्रतिनिधीचो जनसंपर्क आनी लोककल्याणा खातीर आपले प्रोफेशन सायडीन दवरून सदांकाळ लोकांच्या कल्याणा खातीर वावुरपी आमदार. गरज काय ना की इतली व्हडली प्रतिश्ठा आनी इतलो अभिमान आनी इतलो जनसंपर्क आसतनाय आपण ग्राउंडार रावून काम करतात आणि सगळ्या मदीं रावप पसंत करता आणि सगळ्याच्या शेवटच्या मंचापर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता असो आमचो डॉक्टर चंद्रकांत
शेटे आम्ही त्यांना सगळ्यात दोतोरच म्हणतात. त्यांना परत एक फावटी मध्ये घालतात. त्यांना खूप खूप परमिट देऊ बरं. गुजरातच्या हातून जी समाजसेवा जाता आज त्यांची लोकप्रियता इतकी वाढलेली असा आणि त्यांच्या पुढे जी आज लोकप्रियता त्यांची वाढून आज लोकांचा जो असो प्रतिसाद जो मेळटा त्या प्रतिसादाबद्दल लोकांचे आभारही मानतात. गुजरात गेल्ले ही 4 वर्सांची सेवा सगळ्यांच्या समोर आसा. आज युजरचो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा तसोच मानवी विकास किंवा स्वतःच्या खर्चात असे जे विकास गुजरातच्या हातून घडत आसा तांकां शुभेच्छा दिता आसतना वारंवार ह्या गुजर मतदारसंघाची आनी ह्या गुजरातकारांची सेवा करपाची आणि प्रामुख्यान आमच्या गोंय राज्यांतल्या लोकांची सेवा करपाची संधी वारंवार मेळची अशी शुभेच्छा व्यक्त करपाची म्हाका. आणि जे आयज त्यांनी डिचोले गांवांत जे आयज काम करता ते पळोवन म्हाका दिसता जे आयज डिचोले डेव्हलप जाला ते बीजेपी सरकारान केल्ले आसा ते म्हाका दिसता हेज्या पयलीं ते दिसोंकूच ना. मस्जिदी आमच्या मस्जिदी जे आसा ते डेव्हलप जाल्ले आसा. सुभाष पाडे साहेब स्वागत करता. जे 4.5 वर्सां जालीं आमी काम करतात. सगळ्या हितूनी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां बरो साथ मेळटा. म्हाका दिसता डिचोलीन म्हाका दिसता डॉक्टराक म्हाका दिसता डबल हे मेळटा साथ मेळ्ळो आसा जे आयज बीजेपी सरकारान दिल्लो आसा. जे आयज खऱ्यांनीच बरें काम करता. जे हांव सांगूंक सोदतां आतां थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता बीजेपीन एंट्री आसा डॉक्टराची आनी डॉक्टर फुडल्या बड्डेक म्हाका दिसता मिनिस्टर हो डिचोलीचो आसतलो.